आज मार्सेल या भागात खास करून आमचे प्रकाशजी भगत सर आणि आज देखावो आज लोकां खातीर आज अर्पण केल्लो आसा आणि ताजे उद्घाटन सोहळ्याच्या निमित्तान एक सुंदर असो एक विचार आणि खास करून गोयचे आमचे आदले मुख्यमंत्री ओमानिस्ट मनोहरभाई पर्रीकर यांचे एक चित्र आणि त्याचबरोबर आमचे आराध्य दैवत जे आसा ते गणपतीची आगळी वेगळी मूर्ती आणि एकंदरीत जवळजवळ 27 वर्सांची परंपरा आणि एकंदरीत ह्या मार्शल नगरी ही कलाकारांची खाण आम्ही सातत्यान आमकां खबर आसा आणि ह्या मार्शलान त्याचबरोबर कुमारदेवीच्या त्या तिराचेर त्या आयलंडाचेर वेगळे वेगळे तरेचे संकल्प घेऊन वेगळे वेगळे तरेचे एक आयडियाज घेऊन आज आमचे तरणाटे युवक कलाकार त्याचबरोबर जाणटे ज्येष्ठ श्रेष्ठ ज्यांनी आपली कला जोपासलेली आसा आणि त्या कलेक एक प्रोत्साहन दिवपा खातीर आणि जी भावी जी पिढी जी आसा त्या भावी पिढीन ह्या कलेन समरस जावन आमची जे गणपतीचो जो उत्सव जो आसा तो गोंयांतलो नंबर 1 म्हणजे एक फामाद असो उत्सव त्या उत्सवाक लागून समस्त ताका जात पात धर्म न लागनासतना सगळेच जण त्या उत्सवा भितर आपले मन ओतून घेतात आणि अशा वेळाचेर वेगळे कितें तरी आमी दिवपाचो प्रयत्न ह्या मार्शलाच्यान आमी सातत्यान करीत आयिल्लो आसा। हांव आमचे प्रकाश भगत सर तांचे हांव अभिनंदन करता की आज पयलोच असो हो देखावो आज आमकां लोकार्पणांतल्यान एक कॅबिनेट मंत्री म्हणून तांचे बरोबर काम करपाची संधी मेळ्ळी त्या वेळाचेर कलेक ज्यो काही गोष्टी लागतात त्यो आमकां मुखार व्हरून घेवपाक वचपाची गरज आसा हें ते आमकां सातत्यान सांगताले आणि म्हणूनच ह्या 2 वर्साच्या कालावधी भितर ह्या कला आणि सांस्कृतीक संचालना भितर एक मोठे व्हडले बदल घडून जर हाडपाक जर शकले जाल्यार ताणीन दिल्लो आशिर्वाद ताणीन दिल्लो पाठिंबो ह्याच गोष्टी खातीर आमी हें करपाक शिकिल्ले आसात। तांच्या पदरान सुख घालचें हेच ह्या वेळाचेर मागता आणि समजतां आनी एक आव्हान करचें दिसता जें मनोहरभाई आमकां सदांच सांगतालो की आमचें गोंय हें निसर्ग संपदा गोंय आसा तेजो पर्यावरण सांबाळप आनी तेजो रास जावपाक जायना त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी सातत्यान प्रयत्न करपाक जाय खास करून जो प्लास्टीक जो आसा आनी त्याच बरोबर आज आमी गोयचे आयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत यांनी ओपन डिफेक्शन फ्री ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी ज्यो आज येवजल्यो आसा ही ताजी संकल्पना आशिल्ली आणि आमकां सर्वांग सुंदर अशें गोंय पळोवपा खातीर ह्यो आज आमी प्रत्येकान विचार करप हें खूब महत्वाचें आसा आणि त्या संदर्भात आमी जो फोग जो आसा त्या फोगाचेर थोडोसो आमी नियंत्रण दवरुया आणि नियंत्रण दवरले नंतर जी आमच्या फाटले दुष्काळ जो पडिल्लो आशिल्लो दुष्काळ म्हळ्यार जो नैसर्गिक जी आपत्ती आमचेर गोंयांत आयिल्ली आशिल्ली ह्या सगळ्यांक थोडोसो आमी हातभार लावया